पणजी शहरात चलिल्ल्या बाबत दर्जाच्या स्मार्ट सिटीच्या कामासंदर्भात कंत्राटदाराविरोधात FIR नोंद करची म्हणून गोवा फॉरवर्डाचे मुखेली विजय सरदेसायाची मागणी। नव्यान केल्ले काँक्रीटाचे काम जायते कडेन कोसळिल्ल्यान स्मार्ट सिटीच्या कामाची चौकशी करून ऑडिट करचे अशी मागणी विजयान केल्या। सिटीच्या बाबत दर्जावयल्यान कंत्राटदाराविरोधात FIR नोंद करची म्हणून गोवा फॉरवर्डाचे मुखेली विजय सरदेसायान मागणी केल्या। 31 मे पयली स्मार्ट सिटीची कामां पुराय जावपाची तारीख जावन काकुलामॉल जंक्शना कडेन खोडून दवरिल्ले काम 7 जून मेरेन सोंपयतले अशें स्मार्ट सिटी वेवस्थापनान कळीत केल्ले। आता पावसान काकुलामॉला कडल्यान टोकार वचपी रस्त्या कडेन काँक्रीट कोसळून पडिल्ल्यान स्मार्ट सिटीच्या बाबत दर्जाच्या कामाचेर प्रस्नचिन्ह उप्रासला। स्मार्ट सिटीच्या कंत्राटदारा विरोधात FIR नोंद करची अशें पत्र विजय सरदेसायान मुख्य सचिवाक केला। तशेंच स्मार्ट सिटीच्या कामाची चौकशी करून ऑडिट करची अशी मागणी तांणी केल्या। स्मार्ट सिटी म्हणजे व्हडले स्कॅम्स स्मार्ट सिटीचो चेअरमॅन चीफ सेक्रेटरी ताका आज हांवें लेटर बरयला, पण म्हाका आय एम कॉन्स्टंट टू से की स्मार्ट सिटीचे चेअरमॅनाचेरूच केस फायल करची पडटली। की आज मेरेन अकाउंटेबिलिटी कांयच दाखयना। चेअरमॅन जर चीफ सेक्रेटरी जाल्यार पयशे ऑलमोस्ट 1100 कोटी रुपया तुम्ही मोडले। ते 1100 कोटी उदकान गेले अशें दिसता लोकांक स्मार्ट सिटी म्हणटा नाका रे बाबा, आमकां नाका म्हणटात। मडगांव फातोर्डा भितर तुवें कोणाक विचारले एक इश्यूचेर आमी एग्री जावंक शकता, हांव आनी दिगंबर कामत म्हणटा स्मार्ट आनी नाका आसा तशें बरें आहा म्हणून आमी कळ्ळें तुका न्ही। सो लोकांक स्मार्टाचो भंय दिसूंक लागला, स्मार्टाच्या उतराचो भंय दिसूंक लागला आनी इट इज अ मॅसिव स्कॅम। पूण स्कॅमाक अकाउंटेबिलिटी जाय। मुख्यमंत्री म्हणटा हाणें केलें कोण तें आमचो तो कन्सल्टंटाची चूक म्हणून कन्सल्टंटाची केस घाली, कन्सल्टंटाक जेलान उडयलो ना। मागीर तुजो MD आशिल्लो, MDन एक क्रेडिट कार्ड केल्लें स्मार्ट सिटीच्या नांवान, ताजेर कितें एक्शन जाली काय ना। सो सरकाराचो म्हणल्यार लोकांचो पयसो हो तो उद्ध्वस्त करता ते। म्हणटा आय डिमांड that FIRs be filed and I would be constant to say if they don't do this then we will have to file an FIR against the chief secretary. कित्याक तो चेअरमॅन आहा ताजो। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV।